नमस्कार. श्री देव रवळनाथा आज आमी श्रीफळ दवरून हरमल हांगासर डोर टू डोर कॅम्पेन करपाक सगळीं हांगासर आमी आज उपस्थित रावल्ली आसा. आमच्या बरोबर आज आमच्या हांगासर पंचायतीचे सगळे मेंबर्स तसेच आमचे ZP रंगनाथ कळशेवकर सर हे सुद्धा आज हांगासर आमकां सपोर्ट करपाक उपस्थित आसा. तसेच आमच्या कोरगांवचे हरमलचे पाली आनी केरी हांगासले सुद्धा भाव भयणी हांगासर उपस्थित आसा. तांकां आमच्या हरमलचो एक इश्यू आहा तो गार्बेजीचो. हांगासर सगळ्याक हांगा थंय गार्बेज उडयल्ली आसता. सो ती गार्बेज सगळी एकठांय करून ती खंय डिस्पोज करतात थंय व्हरून पावोवपा खातीर आमी गाडी तांकां आमी प्रोवायड करूं शकता. तशेंच हांगा हरमलच्यान म्हाज्या मिस्टराक खूब चडशे फोन येतात की ते सांगतात की आमी उदय तूं भियो नाकात, आमी सगळे तुज्या फाटल्यान आसात आनी आमच्या सगळ्यांचो पाठिंबो सपोर्ट तुका आसा. हे आयकून खरेंच खूब बरें दिसता आनी हेच्या वेळार म्हाका तरी अशें दिसून येता की हरमल गांवांत आमी चडांत चड लीड आसतली अशें म्हाका दिसता आनी असोच तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करपाचो अशें सगळ्या म्हाज्या भावा भयणी कडेन हांव मागता. गांवांत ताका भरघोस प्रतिसाद आसा. तसोच काल लास्ट निवडणुकेक हांगासर म्हाका ह्या लोकांनी सगळ्यांनी जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून भरपूर प्रतिसाद दिल्लो. तसोच आयज आमी विनंती करता की ह्याय लोकांनी आमकां तसोच प्रतिसाद दिवचो आनी तांकां एक भरपूर मतांनी भरघोस मतांनी ताका निवडून हाडची. आणि जो प्रतिसाद मेळटा त्या जोरार आणि कार्यकर्त्याच्या बळार आमी हो विजय हो नक्की घडोवन हाडटले. तसेच आमच्या बरोबर पयलींचे ZPX आमचे रंगनाथ भाई कलशांवकर आसात. तसेच आमचे मित्र माझे संदीप न्हांजी आहात, पालया गांवचे पंच, तसेच सरपंच पयलीं आसले ते. तसे वेगवेगळे तेंच्यांनी कामां केलेली. तसेच आमचे ZP आसात त्यांचे खंय तरी आयज वेगळे तरेनी काम पद्दत पयलीं चालू आसली. लोकांचे रोड समस्या आसा, थोड्यांची गटारांची समस्या आसा, थोड्यांनी आपली घरां दाखयल्या म्हणजे ती गरीब आसा बाबडी ती तांकां हेल्प करपाक जाय म्हणून. सो ते आमी तांकां करतली. ह्या फावटी कोरगांवांतले दोनूय उमेदवार तुमी आसात, तगडे आसात, बऱ्या नांवाजलेले आसात. कितें फरक पडूं शकता? कितें सांगतात तुमी तेंचे? ना सर, कितें म्हाजो मिस्टर उदय पालयेकर तुमी वळखता आसतले. सो तो 10-15 वर्सांनी राजकारणान वावरता आनी पंचायतीन सुद्दां ते सरपंच पंच ह्या पदाचेर आसलेले आनी तेंच्यांनी बरीचशी कामां पंचायती थ्रू डेव्हलपमेंट केल्लेले आसा कोरगांवान. हे तुमकां सगळ्यांक दिसता. तशेंच तेंच्यांनी बरीचशी लोकांक समाजकार्य मदत तेंची अजूनय चालू आहा. आतां ते खंयच्या पदाचेर ना, सरपंचय ना किंवा पंचय ना, तरी सुद्दां तेंच्यांनी ती आपली मदत लोकांक करपाची चालूच दवरलेली आसा. सो तेंचोच गायडन्स घेवन त्यांचा सपोर्ट घेऊन हांव पुढे सरतलें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.